दुसरे समोर्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. मुजेसान पोटचेक म्हणलें, तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक संस्कार लोली पोरजा, पृथ्वीच्या सगळ्या पोरजां मदलीं तुमकां सर्वेस्परान आपले दायज करूंक विंचून काडल्यान. सर्वेस्परान तुमचेर आपले काळीज दवरला आनी तुमकां विंचून काडल्यान. हेरां पोरजां परस तुमी संख्येन चड म्हूण न्हय, कित्याक सगळ्या पोरजां परस तुमी संख्येन एकदम थोडीं आसल्यात. पूण ताणें तुमचो मोग केलो देखून आनी तुमच्या पुर्विल्यांक दिल्लो सोपूत पाडचे खातीर सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट बावल्यान तुमकां भायर काडल्यान आनी गुलामपणाच्या घरांतलीं इजिप्ताच्या राजा फाराओच्या हातांतलीं तुमकां सोडयल्यांत. सर्वेस्पर तुमचो देव खरोच देव म्हूण ओळखून घेयात. तो विस्वासी देव आनी आपलो करार तो सांबाळटा आनी ताचो मोग करतल्या आनी ताच्यो आज्ञा सांबाळटल्या हजार पिणकाक तो आपलें भलेपण दाखयता. पूण आपलो द्वेस करतल्यांक तांच्या जिवितांतूच खास लायता. आपलो द्वेस दोतोल्याचो नाश करूंक तो फाटीं सरोना, ताच्याच जिवितांत ताचेर खास्ट धाडटा. म्हणटच आयज हांव तुमकां दितां त्यो आज्ञा, हुकूम आनी कायदे तुमी पाळूंक जाय. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. ताची भक्ती करतल्या ताय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासणांक सासणांक. ओतम्या म्हज्या गांव गांव सर्वेस्पराक दिन वासून ताचें पवित्र नांव वयर काड काळजांतसून. ओतम्या म्हज्या गांव गांव सबाब. सर्वेस्पराक दी आर्गां, कदींच विसरूं नाका ताच्या मोगाचीं दानां. सबाब. ताची भक्ती करतल्या ताय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासणांक सासणांक. सगळीं तुजें अपमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुज्या वायटाक गुणाचें वखद दिता. जिवीत तुजें खरेंच फोंडांतलें सोडून दिता. माथ्यार घालता मुकूट मोगाक कोणवाळ्याचो. सबाब. ताची भक्ती करतल्या ताय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासणांक सासणांक. नितीन फांकतात सगळीं ताची वर्ती कर्तुत्वां. जुलूम भोगतात तांकां दयेन मोगान तो राखता. मोइसेस आपल्या चाकराक आपले गूट उक्ते केले. इस्रायला मुखार फांकयली आपली नवलां. सबाब. ताची भक्ती करतल्या ताय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासणांक सासणांक. यावे दयाळ मोवाळ, सगलोच माये मोगाचो. रोखडोच रागार जायना, काकलुतीचो थेवो तो. आमच्या व्हडा पातकाक फावो ती खास तो लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण घेयना. सबाब. ताची भक्ती करतल्या ताय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासणांक सासणांक. पागेवंत जुवांवाचें पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत
मेळचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापे जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो. तो आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कदींच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोबे जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोबे सोपूर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरवीं आमी ताचे सोबे जियेता आनी तो आमचे सोबे जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता, ताचे सोबे देव जियेता आनी तो देवा सोबे जियेता. देव आमचो मोग करता हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विश्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोबे जियेता आनी देव ताचे सोबे जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचे बोट उपकार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. मोजे जू तुमचेर घेयात आनी मोजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तेन्ना जेजू असो उद्गारलो, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सुपुरल्या बाळकांक उक्त्यो केलेल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, अशेंच करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घालें आसा आनी पुताक कोणूच पक्को वळखना, बोगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच पक्को वळखना, बोगोर एकलोच पूत, आनी जांकां पूत आपले कुशेन बाप दाखोवन दीत, तींच मनशां. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुळोब आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी वावंक होलू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब. मुखेल बोल. आपल्या एकाच पुता वरवीं जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो. 1 John 4:9. नियाळ कादार. आयच्या पयले वाचपान सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट बावल्यान आपले पोरचेक गुलामपणाच्या घरांतली इजिप्ताच्या राजा फारोवाच्या हातांतली सोडयली. कित्याक देव म्हणल्यार मोग
आनी देव आपले पोरजेचो मोग करता देखून आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान तांकां संवसारांतलो धाडलो. शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या भार खाला आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. त्या 14 वर्सांच्या तरणाट्याच्या कुडीच्या सांद्या वरवीं 6 मनशांक जिवीत मेळ्ळें. भोव पवित्र काळजाची परब आयज समोरता. जेजूच्या काळजांतल्यान आमकां मोग, दया, काकलूत आदी फावो जाल्या. आमचे काळीज काकलुतीचो, मोगाचो, दयाळेचो आनी बोगणेचो थेवो करून आमचेय कुडीचे सांदे गरजेवंतांक भेटोवंक तांकां जिवीत दिवंक फुडें सरुया. म्हजो थाराव, पेल्याचो मोग करून जेजूचो पाटलाव करूंक पावलां मारुया.